आमकां अशी माहिती मेळ्ळ्या की वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांकां बरी नाशिल्ल्या कारणान काल तांकां जीएमसी हांगासर एडमीट केले। काल ते आपल्या कार्यालयान म्हणजे मंत्रालय जे आसा थंयसर आपले काम करताले आनी तांकां थोडक्यात बरें ना कशें दिसून येयलें म्हणूनच तेंच्यांनी काल जे आसा ते जीएमसी हांगासर वचून चॅकअप केले। ताचे उपरांत डॉक्टरान तांकां सांगलें की तेंचो जो प्रेशर आसा तो मातसो वाडिल्ल्या कारणान तांकां काल थंयसर राती एडमीट करून दवरले। कारण म्हटल्यार प्रेशर वाडिल्ल्या कारणान तांकां एडमीट केले आनी आयज तांकां परत डिस्चार्जूय दिलो। फक्त भलायकी खातीर तांकां काल एडमीट केले गेले फक्त, आनी भिवपाची कांयच गरज ना अशें तांचे भाव दीपक ढवळीकर हांच्यांनी सांगलां की तांच्या हेल्थाक कांयच प्रॉब्लेम ना, कोणीच कांयच काळजी करपाचें कारण ना। गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान कॅमेरामॅन हर्ष सयत वर्षा आश्वेकर।